ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಜೋಡುಮಠ ಸಮಿತಿ 51 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾವನು 52 ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ आम्ही या वर्ष 5 दिवस पूजन केलेलं असं पुरातन काळात दुखून आमगेल मालगड्यानं सकडे जोडमोठा केरीच्यानं मिळणं 50 वर्ष झाल्यानंतर स्वर्णमोसून जाऊन यावेळा 52 वर्षाचे श्री शारदा पूजा महोत्सव ब्रह्मविद्या प्रबोधिनी आजे आम्ही मुळान दुखून देवीला आराधन करून येतसची तद्निमित्त आमकांय आणि सगळ्यांकाय बरं जाला कोण कोण ती देवीला येऊन कसं मागून घेता की तर कसं जावं का तांगेले परिपूर्ण जाऊन ती दितस तिथले मात्र नाही पुराजनाक सगळे कुटुंबाच्या जोडमोठाक त्यांनी कसं मागलं की आयुष्य आरोग्य संतृप्ती मनाक समाधान नेಮ್ಮದಿ ती देऊन येतस अनेक जलर आज येऊन आज एक पडेला एक मस्त नमुने सेव ती काण घेतस देवालय स्वरूप जावं एक स्वर्णाचे कान्नाची कोटी दिलेलं असं तशीची कापडा सेव झालेलं असं मस्त नमुने सेवा वर्षानुवर्ष ती अनेक विजृंभणेनी काण घेतस आणि मस्त लोकांक म्हळ्यार आमगेले जोडमठ फॅमिली जेवो बायल फॅमिली जेवो ती आकर्षण करून तिगेले सेवक तिगेले पायपंदा नड्यान ती आणून ती आपयतस तितले मात्र नाही त्या दिल्ले निमित्त तांकांय मस्त नमुने तृप्ती आसा सो हे शारदा पूजा महोत्सव 52 दिवस आयचे सर्व अलंकृत जावन आशिल्ले दर्शन पुराजन घेतस त्या घेतील मात्राक सकड जनांक सर्व जनांक ती गेले आयुष्य आरोग्य संतृप्ती पुरा दिवन उत्तर अभिवृद्धी करून दिव का म्हणून आमी तिगेला मागून घेतस हांगा प्राक दाखून संस्कृत पाठशाला चलतशिली ब्रह्मविद्या प्रबोधिनी म्हणले एक नाव आरे ही पाठशाला चलतशिली तेन्ना दाखूनची हांगा शारदेक एक पूजन म्हळ्यार हे पुस्तकाक एक पूजन आमगेले मलगड्यान सांगिल्ले प्रकार चलतशिलें म्हूण थंय दाखून कालक्रमेण हांगा ही पाठशाला हांगा कैद जावन ती आचार्य मठाक वता आसता थंय दाखून थंय 101 वर्साची चरित्र आमी हाजी पळयत थंय दाखून डिस्कंटिन्यू जातस मागीर गोपाळ भट माम जोडमठ हांगेले नेतृत्वारी ते एक सांज मठाक शारदा स्टार्ट जाल्ली थंय दाखून तांणी घराण्या दाखून त्या घरा दाखून भायर येतरी ही हांगाचे ह्या केरीचे चेरक्यान ओटू जावन ही 10 वर्साचे आतां 52 वर्साक ही चलतस 10 वर्सांनी विजृंभणेरी प्रोग्राम जालो ते तशीच 25 वर्सांत बारीचंद एक प्रोग्राम जालो दोन संदर्भारी आमी प्रेरणा आनी श्रद्धा म्हळ्यार एक स्मरणिके स्मरण संजिके भायर हाडलेलो आसा बहुशा हें एक इतिहास म्हूण सांगूं येता खंयचेय एक शारदा कमिटीनं असल काम करनी आशिल्लें तशीच अजित कडकडे म्हळ्यार एक महान गायकाक मंगळुरांत फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस करून ते 25 वर्साचे एक अद्भुत जाल्लेलो एक 96 अद्भुत जाल्लेलो एक कार्यक्रम हांगा चलोवन दिलेलो आसा तशीच आमी 26 वर्सांत चिकेचे तोंदर जाल्ले तदनंतर 50 वर्सां आमी गर्दकोटका म्हणले केलें जाल्यार हे कोरोना मिती आमकां ते करूं साध्य ना जालें बहुशा मुखार वयले 55 वर्साक आमी ते कशें की देवालय इच्छस म्हूण जालें आमी गद्देर करताची तसल शक्ती ती देवीन आमकां दिवका तशीच संतान गोपाल कृष्णान आमकां पाटीपाला रब्बुका येद्रा मुख्य प्राणानय आमकां पाटीपाला रब्बून ह्या चंदायेर चालासून दिवका म्हणून निमून घेता